आयज हें वाचप म्हज्या भावन भयणो आमकांय आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक लायता. आमच्या जिवितान आमकां जायती वस्तू जायो, आमकां जायती आस आसा. आमच्या जिवितान आमकां घडये बरे तरेन रावंक जाय, बरें घर जाय, बरी गाडी जाय, मोबायल आनी सगळें जाय. हांव म्हणिना हें बरें न्हू म्हणून, पूण हें बरें जिवितान बरें. पूण आयज जेजू आमकां म्हणटा हें घडये बरें, पूण आमी आमचें जिवीत, आमचें ध्यान मन, आमचें काळीज सासणीक वस्तूंचेर आमी आदारूंक जाय. आमी देवाचेर भावार धरूंक गरजेचो. आमी आमच्या जिवितान तगता तसले वस्तूंचेर आमी आदारूंक जाय म्हूण आयज जेजू आमकां सांगता. आनी हेंच करतलें जाल्यार मोगाच्या भावन भयणो आमी जेजू लागीं वेळ सारूंक गरजेचो. आमी तिसऱ्या सातोड्यान भितर सरलेलीं आसात पासकांच्या, आनी जेजू आमकां हीच शिकोवण दिता की तो जावन असो खरोच देवाचो पूत, आनी तेजेरूच आदारून आमी आमचें जिवीत चलोवंक जाय. हे दुसऱ्या वस्तूंचेर न्हय पूण जेजूचेर, जेजूच्या उतराचेर. आनी हेच भाशेन मोगाच्या भावन भयणो आमी आमचोय भावार्थ घोट करूंक गरजेचो. आनी हेंच करूंक न्हू आमी देवा लागीं कृपा मागुया, आमकां ताच्या मोगान भरून, आमकां ताचो मोग अणभवून, आनी होच मोग आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक दिवंक. हें जावन दी आमचें मागणें आयच्या दिसाक.